आज आयच्यान आमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग स्टार्ट करता। गेले फाटले दीस आमी आमचे सगळे ऑर्गनायझेशनल जे मिटिंग्स आशिल्ल्यो 50 प्रमुखाच्यो मिटींग नाल्यार आमच्या मंडळाच्यो मिटिंग्स ह्यो सगळ्यो आमी कंप्लीट केल्यो आनी त्यो कंप्लीट करून आयच्यान 12 दीस म्हणजे प्रत्येक दीस आमचे कार्यकर्ते आज आमी सुरवात करता। हांगाच न्ही सर आमचे जितले 46 बूथ आसा त्या सगळ्या बुथांनी आज एका टायमार सगळे कडेन आज आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते इतल्याच फोर्सान इतल्याच नेटान सगळे कडेन वतले, घराघरांनी वतले, मोदीजींचे जे काम आसा ते सगळ्या मुखार दवरतले आणि जे विकसित भारताचे स्वप्न आमचे मोदीजींचे आसा ते पूर्ण करपा खातीर तांचो सपोर्ट तांचो सहयोग मागतले। गेले 15-20 दीस जेन्ना भोंवता आमचे खूब लक्षात येता की आज सगळेच लोक आतूर आसा 7 तारखे खातीर जेन्ना तांकां मतदान करपाक मेळटलें आणि सगळेच मोदीजी खातीर वोटिंग करपा खातीर, कमळाच्या खातीर वोटिंग करपा खातीर, भारतीय जनता पार्टीक वोटिंग करपा खातीर आतूर आसा। आयच्यान आमी भोंवपाक स्टार्ट करतात सगळ्या वॉर्डांनी आणि आशा आसा की आणि 10-12 दिसां भितर प्रत्येक जणाच्या घराघरांनी वचून हे आमी काम पावोवपाचें काम करतले। मेंटेन करीत आयिल्ले आसा की 16,000 आमी क्रॉस करतले। आमी आतां टार्गेट दवरला ते 18 ते 20,000 भितर आमी टार्गेट दवरला, पूण आमकां पूर्ण खात्री आसा वास्कोची जनता जावं नाल्यार गोंयची जनता जावं सावथ गोवातले सगळे लोक भारतीय जनता पार्टीक मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट करतले। जे आमचे सीएमान सांगला की 60,000 मतांनी जिखतले म्हणून ते अवश्य पूर्ण जातले। वास्कोच्या लोकांकडे हांव मागता की 7 तारखेर तुम्ही मोठ्या प्रमाणात येऊन जे डेव्हलपमेंट आज आमकां मोदीजीन दाखयलां जे दिसता आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर, आमच्या सगळ्या गांवच्या फ्युचरा खातीर सगळ्यांनी भायर सरून भारतीय जनता पार्टीक मोठ्या प्रमाणात मतदान करचें आणि विजयी करचें आमकां। जशें उलयल्या तेच्या बद्दल आनी काय उलोवंकूच उलोवंक ना, पूण इतलेंच हांव सांगूंक शकता की जशें आमी देशाचे फ्लॅग घराघरांनी लायिल्ले ते पयलीं लावंक मेळनासलें, आयज ह्या नरेंद्र मोदी आमचो प्रायम मिनिस्टरा खातीर आमकां ते लावंक मेळ्ळे। त्याच्या कारणा खातीर तरी आमचे सगळे लोक घराघरांसून भायर सरपाक जाय आनी वोटिंग करपाक जाय आणि आमचे भवितव्य आमच्या भुरग्यांचे फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार हेच्या मागीर आनी कांयच प्रयत्न ना। म्हणून हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता सगळ्यांनी येवचें, वोटिंग करचें आणि ह्या फावटी परत 400 पार करचें इतलेंच मागता। देव बरें करूं। समेस्त कार्यकर्ते आमदार राजीव साळकर, अध्यक्ष दीपक नायक, यतीन आमी सगळे जाण ह्या न्यू वाड्याक भोंवता। अशें दिसून येता की घराघरान लोकांक एक उत्साह आसा, कारण की हे इलेक्शन आमदाराचें न्ही पण देशाचें इलेक्शन आसा, नरेंद्र मोदींचें इलेक्शन आसा, देशाचें भवितव्य घडोवपा खातीर एक इलेक्शन आसा। मोदीजीन म्हटलेलेंच आसा की 10 वर्सां जे कामाची पद्दत जी पळयल्या ते फक्त एक ट्रेलर आसा, अभी पिक्चर बाकी आहे। ह्या खातीर सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीक 7 मेक निवडून दिवपाची गरज आसा। दक्षिण गोंयचे उमेदवार पल्लवी देंपो, उत्तर गोंयचे श्रीपाद भाऊ नाईक अशी दोन्ही सीट आमी गोंयतल्यान निवडून दितले, कारण की अनेक कामां करपाची आसा। ह्या देशान जे घडला आतापर्यंत कितले टॉयलेट्स, घरां जावं, उदक जावं, गॅस कनेक्शन हे सगळें दिल्लें आसा, पूण अजून अनेक कामां उरलेलीं आसा। राम मंदिर आमचें जाल्लें आसा। ह्या खातीर सगळ्या जनते कडेन विनंती करता 7 मेक प्रचंड बहुमतान भारतीय जनता पार्टीक निवडून द्या, नरेंद्र मोदीक पुन्हा एकदा देशाचे प्रधानमंत्री करूया आणि आमच्या देशाचो विकसित भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय करूया। देव बरें करूं। वंदे मातरम।